गव्हर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हेकलाक प्रोत्साहन दिता जेणे करून आमचे ग्रीन गोवा ग्रीन इंडिया हे सगळे जावचे आणि ग्रीन एनवायरमेंट करून आमी प्रदूषणापासून मुक्त जावचे अशें आणि ताका लागून आयज वयता ते इलेक्ट्रिक व्हेकल्सान पळयता तशेंच गोंयांत ओला इलेक्ट्रिक ज्यो येयल्यो आणि आतां पर्यंत तेचे सादारण 20,000 कंज्युमर जाल्ले आसा अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या आणि हे 20,000 ओला कंज्युमर जेन्ना आसा तेन्ना ते ओला कंपनी कडल्यान आमकां ज्यो जाय त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा जावं सर्विसींग सेंटरा बाबतींत म्हणा खूब अश्यो आमकां अडखळी येता आणि ह्यो गेल्या ओला गोंयांत येयल्ल्या पासून हे जायच आसा आतां आमी गोंयांत जर पयलें शोरूम आसा सादारण 5-6 तरी आसतले आणि त्या प्रमाणे तेजर सगळ्या सर्वीस स्टेशनां ओपन केल्ली पण काही वेळान 1 महिनो 2 महिने जाता म्हटल्यार सगळी सर्वीस स्टेशनांय बंद जाली आणि आतां फक्त उरला म्हणटा ते वेर्णा आणि त्या जाग्यार वेर्णा जे आसता ते एक व्हडलें हब कसो आसा सर्वीस स्टेशनाचो आणि त्या 1-2 दिसांक लागून पडूंक ना तर 3 ते 6 महिने थोड्यांक 8-8 महिने जाल्ले आसा आतां जेन्ना आमी गेल्या विकान जेन्ना आमी गव्हर्नमेंटा कडेन जेन्ना आमी आमचे हे मांडल्यो आमची कफियत मांडली तेन्ना एक 4-5 दीस जाले थंयसर स्टार्ट जाल्यो आणि थोड्यो करून भायले एक्सपर्ट्स हाडले कोण तरी आणि तितून लोकांच्यो थोड्यो मेळपाक लागल्यो पण हो कितें आसा हो टेम्पररी सोल्युशन आसा हो टेम्पररी सोल्युशन तर आमकां परमनंट सोल्युशन जाय कित्याक आयज आमी वॉरंटीचेर आसा फाल्यां वॉरंटी पिरियड काबार जातलो 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी तेच्या नंतर जे पळय व्हेहिकलाक लायफ आसता ते एटलिस्ट 15 इयर्स आसता मिनिमम 15 इयर्स हे लोकांचे फुडें आनी कोण घेता तांकांय त्रास आसा म्हणून आमी गव्हर्नमेंटा कडेन गेल्या विकान मागले की गोंयांत जो सेल आसा ओलाचो स्पेशली ओला इलेक्ट्रीक स्कुटर तो सारको सेल म्हणटा तो बंद करचो आणि तेंची ट्रेड लायसनां तेंची रिवोक करची बंद करची म्हणून हे सगळें जालें आसतना काल आमकां गव्हर्नमेंटान आमकां दखल घेवन आमकां आज आमकां RTO फुडल्यान आमकां आपयले सगळ्यांक आमकां कॉल करून आपयले हांगा आणि अशें आमकां कळोन येयलां कितें की गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी तेंचे जे हे आसा सेल जो आसा हो बंद केल्लो आसा अशें म्हणून आमकां आयकूं येयलां आणि जो पर्यंत आमचे सगळ्यांचे ज्यो ह्यो सुटावे जायना प्रश्न सुटावे जायना आणि ज्यो सगळ्यो जायना तो पर्यंत तेंचो सेल तरी सद्या सुरू जावचो ना अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आणि गव्हर्नमेंट तेजेर खर पावलां उचल्ले अशेंय आमकां सांगतलें बाकीचे इश्यूज जे कितें आसा ते तुमकां आमचे दुसरे ते सांगतले एक्चुअली आमचे मेजर इश्यूज आशिल्ले ते एक्चुअली आमी सगळे ओला युजर्स आसा ते आमकां प्रॉब्लेम आशिल्ले सर्विसिंगाक लागून फाटले 8-9 महिने आमी सगळ्यांच्यो बायक्स ते ओला सर्वीस सेंटराक आमी व्हरता हाडटा चालू आसा सगळ्यांची प्रॉब्लेम अशी की जेन्ना थंय शोरुमाक सर्वीस सेंटराक गेले तेन्ना तेंचे स्पेर्स आसना तेंचे कडेन रिपेर प्रोसिजर आसना तेंचे कडेन टेक्निशियन आसना एक सर्वीस सेंटराचे जागे आज आल्ले माशिल्लो मागीर तो वेर्ना गेलो मागीर ते वाळपय गेले तूं जर बायक घेवन गेलो मडगांव जाल्यार ते म्हणटा वाळपय व्हरून दिली जाल्यार वाळपयच्यान सांगता की परत ती वेर्ना हाड वेर्ना आमचो व्हडलो हब जाला नवें जाला सो आमच्या खातीर तेन्ना एक प्लस पॉयंट दिसलो पण जेन्ना आमी एक्चुअली वेर्ना गेले जाल्यार एक आतां वेर्नाचे 4 महिने माहीत जाले ते सर्वीस सेंटराक अजून त्या सर्वीस सेंटराक सर्वीस सेंटर म्हणपाचे लायकीचे ना ती फक्त एक बारीक कोणाची ऑन रेंट एक बिल्डींग घेतलेली आसा ग्राउंड+1 आणि तातूंत फक्त एक बायक अश्यो हाडून दवरलेले आसा गुदांव म्हणल्यार जाता इट्स नॉट अ सर्वीस सेंटर कॉमन जी खंयची सर्वीस सेंटर आसा खंयचे वेदर इट इज EV ऑर पेट्रोल थंय तुमी गेल्यार एक लिफ्टिंग बे आसता तेंची फॅसिलिटी आसता टूल्स आसता आणि स्पेशली ओलाचे कितें आसा तांचे स्पेसिफीक कितें तरी टूल्स आसा ते तेंचे कडेन ना आणि आतां जे एक 4 दीस पयलीं तांचे जे आमी जेन्ना आवाज केलो CMाक फुडें गेलो CMान हातूंत दखल घेतली आणि तेणे इफेक्ट जो जालो त्या इफेक्टाचेर तांणी एक टीम आयली ती टीम लागली कामाक पूण जो अमाउंट ऑफ वर्क आसा तो भयंकर आसा ऑलरेडी हजारांनी वयर बायक रिपेर करपाक तांणी थंय दवरल्ल्यो आसा प्लस कितले तरी लोक आपल्यो एंट्री करपाक लागून आसा की आपली बायक केन्ना रिपेर जातली ते सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आमकां दुसरो आनी कोण आपली बायक घेवन येवचो ना ही परिस्थिती आसा सो आफ्टर CM एक्शन ही टीम आयली पूण खंयची बेंगलोर पुणा ही खंयच्यान तरी तश्यो तांणी टीम धाडल्या जेन्ना तांकां विचारलें पयर की तुमी केन्ना मेरेन आसा ते म्हणपाले 31st म्हणल्यार आज मेरेन आसा आनी आजून तेंचो स्कोर थंय भायर तसोच आसा बायक्साचो सो आमचें एक्सपेक्टेशन गेलें की आतां आनी तातूंतल्यान कांय जावचें ना बट लकीली आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान काल खुबशे युजर्सांक कॉल केलो आनी
डिस्कस केले आनी त्या बाबतींत आमकां एक तांच्या सायडीन जो दिलासो दिवपाक जाय आशिल्लो, तांच्या सायडीन जे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ती म्हणल्यार गोंयांत ओलाचो सेल्स सद्या बंद केल्लो आसा. तो सेल्स बंद केल्लो आसा अंटील एंड अनलेस तांचे जे नॉर्म्स आसता जे सेल्सा खातीर ते परत जाग्यार येवपाक जाय. आतां नॉर्मली तुमी जर नॉर्मली पळयलें तांणी आमचे सायडीन आतां आमचो डिमांड कसो आसा की जर तांचे इतले शोरूम आसात जाल्यार तितले मिनिमम सर्वीस सेंटर आसपाक जाय. जर ते वेर्ना म्हणटा मेजर हब आसा जाल्यार तो मेजर हब तुमी डेव्हलप करात, तसो करात. आमी इतले म्हयने रावल्या 7-8 म्हयने आनी थोडे दीस आमी रावंक शकता, बट तेंची कांय एक्शन ना, कंपनीची कांयच एक्शन ना. ही सेम जे आतां जे टीम आयिल्ली आसा तशी एक ती जानेवारीक सुमार टीम आयिल्ली अशीच गोंयांत अशेंच 15 दीस काम केलें, कितल्योश्यो बायक रिपेर केल्यो आनी 15 दिसान गेले. तेजे नंतर त्यो ज्यो बायक पडल्या म्हणजे आतां 8 म्हयने जे आमी म्हणटा पळय 8-9 म्हयने, सो तोच सिनारियो आतां आयला. आज आतां हे वतले आनी एक 4 म्हयने परत वतले, परत एक टीम धाडटली. म्हणजे आमी कितें होच खेळ खेळत रावपाचो. जेन्ना आमचे 8-8 म्हयने बायक हांगा उरता जाल्यार दॅट मिन्स यू आर लुजींग युअर वॉरंटी. कोण करून दितलो आमची वॉरंटी? इतली जी वॉरंटी जी आमी लूज करता ती वॉरंटी कोण एक्सटेंड करून दितलो ना. कंपनीचे कोण मेजर ऑफिशियल्स येता कोण ना. तर आमकां इल्लेशें ल्हान गोंय जावन आमी ज्या भशेन म्हणलें की 1-1.5 हजार जर बायक तर पडली आसा, एट एन एवरेज त्या बायकाक 1.5 लाख पडटा. 1.5 लाख पडलो जाल्यार एक 15 कोटीचो आनी 15 कोटीचो घोटाळो. ते सोडून हे 20,000 म्हणटा जाल्यार तो कितले कॅल्क्युलेशन कोट्याचो स्कॅम आसा. सिच्युएशन जर अशें आसा सांगून नजो कंपनी एक दिसाक रातोरात बंद करून वचपाक आसा. तेणे आपलो फक्त पयसो करता. ही इज ओन्ली डुईंग सेल्स. फक्त पयशे काडीत आसा. सो तो आपले पयशे करता आनी आमी खंय तरी एक 20,000 ओला युजर्स आसा ते अशे तरी हांगा थंय नासतले. आमकां हें जमना. आमी हांगा डेली येवचे ना. आमकां कशेंच जमना. आमी एक कॉमन मॅन. आमकां एक 4 रुपया फायदो जावचो म्हणून आमी पेट्रोल बायका वयल्यान EV बायकाचेर येयले. आमकां गोवा गव्हर्मेंट सपोर्ट करतालो, तुमकां सबसिडी दितालो, सगळ्यो सबसिडीचो फायदो घेतलो. सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी घेतली, सगळे सपोर्ट करता. सोडून ही ओला कंपनी आमकां सपोर्ट करना. आनी सगळ्यांत हायस्ट सेल्स गोंयाक ओलाचोच जाला आनी सगळ्यात त्रासांक ओलाचेच मनीस पडल्या. मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे सगळ्या वटेन आतां बायक घालपाक लागल्या. म्हणजे बॅटरी ज्यो तेणी दिल्ल्यो त्यो बॅटरी डावन जाल्या, मोटर डावन जाल्या. ते जे जाल्यार ते मेजर युनीट आसता तेका एक थोडे म्हणटा तेंचे एज पर प्रोसिजर आसता तो एक 10 दीस 12 दीस 15 दीस लागता म्हणटा. आतां थोड्यांचो असो एक सादो एक चार्जर सुद्दां गेलो जाल्यार ते कितें म्हणटा चार्जर ना, रिपेर जावचो ना, आमकां टायम ना म्हणटा. मागीर म्हणटा तेजो प्रोसिजर येवपाक जायो. Gen 3 मरे प्रोसिजर येवपाक जायो. Gen 3 म्हणजे ह्या वर्साक ज्यो लॉन्च जाल्या त्यो. म्हणजे सादे कामाक सुद्दां तुका एक दिसाक जायना. जे एक्चुअली एक दिसाक जातालें काम ते सुद्दां ते वाडोवन दवरता. लांबणी आतां आमी कंज्युमर फोरमाक ऑनलायन जे प्रोसिजर आसता तातूंत थोड्यांनी खुबशे जाणांनी रजिस्टर केल्ले. पण आतां आमी हेजे फुडले जो स्टेप आसतलो ते एक प्रॉपर एक सिंगल लेटर करून सायन मारून कंज्युमर फोरमाक आमी दितले सो दॅट कंज्युमर फोरमाक ही फुडली एक्शन घेवनी. बट बिफोर दॅट फाटले म्हयनोभर खूब जाणांनी आपले जे आसा कंज्युमर फोरमाक केसीस रजिस्टर केल्ल्यो आसा. सो आमी आपल्या परीन करता आनी आमकां कमेंट्स अशे येयल्या की खूब जाण आउट ऑफ गोवा कंज्युमर फोरमाक केसीस जिखले आसा. तांकां जे कितें लॉसीस आसा ते दितले म्हणून सांगला, बट एक्चुली येना खंय. सो आमकां हे कायद्याचे हें ते आमी हातूंक लागून ही बायक घेवना. आमकां आमच्या सुखाक लागून बायक घेतल्या. आमी आतां असिस्टंट डायरेक्टर लाडू गांवकार आनीक DN नायक हे मेळ्ळे आमकां. तांणी आमकां पुरेपूर सपोर्ट केलो. तांचे परी जें जाता तें आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा. गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना CMाक मेळ्ळें ताणें फुडली एक्शन हांगा इनिशिएट केल्ली आसा. आमी इल्लेशें ल्हान गोंय म्हणून आमकां CM अप्रोचेबल आसा, डायरेक्टर अप्रोचेबल आसा. म्हाका खबर ना भायल्या स्टेटीक कितें जातलें खबर ना. आमी हांगा आसा आमकां सपोर्ट जाय ते मेरेन मेळटा. पूण कंपनीक कांयच पडून गेल्लें ना. कंपनीक युजर्सांचें कांय पडून गेलें ना. तेंचें काम एकूच फक्त सेल्स आनी न्यू मॉडेल लॉन्च करप जे आमकां खरेंच मन भुलोवन उडयतात म्हणून आमी घेत आसा. सो आज तरी आमी हांगा आज आमचो जो हांगा मेळपाचें आमकां जे आपयल्लें स्पेशली कॉल करून की आमी रिजॉल्व करया ताजे हांगा तरी आमकां सॅटिस्फायड आन्सर आसा. बट वी आर एक्सपेक्टींग समथींग फ्रॉम ओलान कितें तरी एक्शन घेवची. ते सगळे सर्वीस सेंटर आसा ती जाग्यार हाडची. आमकां अशें तशें हांगा थंय नाचयचें न्हू. आमचें लायफ हेल्प करून वाट लावची न्हू हीच मागणी आसा ओला कडेन. एक्चुली म्हाजे कडेन जी ओला आसा ती 5 म्हयने जाले. आनी ऑन अनफॉर्च्युनेट पार्ट हांव सगळ्यात
पिसो म्हणूंक शकता, कित्याक जेन्ना Gen 1 लॉन्च जाल्ली Gen 1 तेन्ना ती ओला हांवेंच घेतलेली, बिकॉज आय बिलीव इन ओला. म्हाका आवडली बायक, हांवें घेतली ती Gen 1 ओला. हांवें जवळ जवळ 2.5 वर्सां चलयली, 44,000 किलोमिटर चलयली. तेजो कितें तरी एक पार्ट फेलियर जालो विच वॉज बियॉन्ड माय लिमीट एंड बियॉन्ड आउट ऑफ द वॉरंटी. सो ती हांवें बायक मागीर फायनली कोणाक तरी बायक हांवें विकली ऑफिशियल. आनी तेजे नंतर हांवें परत म्हाका ईव्हीची गरज पडली. अगेन आय सिलेक्टेड ओला आउट ऑफ ऑल दीस व्हेकल्स बिकॉज आमकां ओके दिसली. आनी एक वेळार दिसलें की ओला इज ग्रोवींग, ओला बरी आसा. येस, दे आर ग्रोवींग, बट दे आर नॉट केअरफूल अबाउट देअर युजर्सांचे पडोवन गेलें ना. आनी खंय तरी हांव सगळ्यांत व्हड पिसो असो म्हाका दिसून आयलें. आनी दिस इज एम्बेरेसिंग फॉर मी, सांगूंक सुद्दां मिडियाक हें. आता ते टेक्निशियन येयल्ले म्हणटा तुमी, ते टेक्निशियनान बायक क्लियर केल्यो. टेक्निशियन बायक हिसबा भायर क्लियर करतात. जो एक शोरुमाक एक जर 10-15 जर कॅपेसिटी आसता जाल्यार ते 20-25 बायक क्लियर करतात. बट ते आयज क्लोज डावन करता आनी भायर जो स्कोर आसा तो हजारांनी आसा जाल्यार त्यो आतां कोण क्लियर करतो? ते 20-25 करता जाल्यार तांणी हें सोडपाक जायना, गोवा बेस सोडपाक जायना अंटील अनलेस दे गेट दॅट स्कोर टू सम 20-50 बायक्स बीन भायर उरल्यार. खंयची बायक आसा ती आमची मागणी कितें, ह्यो सगळ्यो बायक क्लियर कर. खंयचीच बायक थंय 25 दिसाच्या वयर उरपाक जायना. इन 25 दीस खंयची केस जो मेजर तेंचो रिप्लेसमेंट आसा, जावं ते बॅटरी ऑर ज्यो मोटर जे मेजर आसता ते हाडपाक तांकां एक टायम लागतलो. बट बारीक बारीक केसीस आसा जे आसा दे हॅव टू क्लियर. खंयचीच बायक 25 दिसाच्या वयर उरपाक जायना, मॅक्स टू मॅक्स. बायक्स बनवले आसा. म्हजें नांव धर्मा. स महिन्यात तशें आसा जाल्यार तुमी कंज्युमर फोरम अजून मेरेन तर अप्रोच करूंक जाय आशिल्लें. गेल्या खूप लोक गेले खूप जाण गेले पूण पर्सनली खूप जाण गेल्ले आसा. पूण पर्सनली जेन्ना अशें कोण वता न्हू तेन्ना तेजो रिस्पॉन्स मेळना. आनी जेन्ना शोरुमाक वता, सर्वीस सेंटराक वता तेन्ना तांचो बिहेवियर जो इतलो रूड जाला म्हाका खबर ना ते रूड आसा काय तांचेर इतलो लोड आयला म्हणून तांकां ते डेलीचेच जाला की आज हो गाडयो मारता आनी तो गाडयो मारता. तांकां संवय जाल्या की आमकां डेलीचे सगळे तापयतले युजर्स. सो तेय बी आमचे कडेन बरी बिहेवियर दिना. मे बी तांचेर लोड आयला विच इज अनबेरेबल बिकॉज आतां हे 15 टेक्निशियन आयिल्ले आसा. पूण बट एनी पॉयंट ऑफ टायम तुमी गेले जाल्यार तेंचे कडेन 3 नाल्यार 4 टेक्निशियन आसता. तेजे वयर तेंचे कडेन टेक्निशियन आसनाले आनीक तेय तेंच्यो ट्रेनिंग कशी खंयची लेवल आमकां खबर ना. सो आमी अशें करून फसले आसात सारके. मेजर डिमांड्स कितें तुमच्या? मेजर डिमांड जे सर्वीस सेंटर आसा ते जे स्टँडर्ड सर्वीस सेंटर आसपाक जाय, ज्यो बेजीक फॅसिलिटी आसपाक जाय त्यो करपाक जायो. ज्यो पेंडींग बायक्स आसात इतले म्हयन्याचे म्हयने, खंयचीच बायक 20 ते 25 दिसाच्या वयर उरपाक येना. बाकीच्यो तुमी क्लियर करात, मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा. नाजाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात. जे युजर्स आसात तेणी आपले एक 4 फायद्याक लागून केल्यात, त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो. बायक क्लियर जाल्यो, पयलींचो इशू क्लियर, हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो. सो दॅट तुमी जी सर्वीस सेंटर आसा ती प्रॉपर सर्वीस सेंटर करा विथ युअर स्पेर्स, विथ टेक्निशियन, विथ फॅसिलिटीज ते दिवचे. आनी खुबशे युजर्सांचे अशे कंप्लेन आसा की तांणी बायक घेतली आनी कितले म्हयने जाले आरसी बुकाचो पत्तोच ना. 6-8 महिने 1.5 वर्ष आरसी बुक खंय आसा कितें आसा कांय खबर ना. सो ते तशेंच आसा. आतां कितें जाता, आरसी बुकाक लागून बायक चलना अशी ना, पूण युजर्सूय संवय जाल्या, संवय चलत आसा. फुडें अशें कंटिन्यू उरलें मागीर कितें करता? आमी फुडें कंटिन्यू उरतले तेच आमचे प्रॉब्लेम जाला. आमी सगळे कॉमन मॅन, आमी तशे आमकां हांगा आंदोलनाची इच्छा ना आनी आमकां कांय हें ना. आमकां आमचें डेलीचें लायफ जगपाक जाय. आज आमी हांगा लीव घालून सगळे आयिल्ले आसा. हें जमचें ना आमचे कडेन लीव घालपाक. एक सेल बंद करचो म्हणून पयलें प्रायमरी थिंग्स आमी सेल बंद केलो जाल्यार खंय तरी कंपनी एक्शन घेतली हें आमी एक गृहीत धरतात. जातलें हें जातलें तें फुडलें तुमी मिडिया कशें हें करतात, तुमचो एक मोठो हातभार आसतलो. तुमी कशें सांगतात, आमी जे मनांतलें आसा तें सांगलां, पूण फुडें आमकां वयर कसो सपोर्ट मेळटलो तो आमी सांगूंक शकना. पण म्हाका सांग, इन वॉरंटी नासतना कंपनी तुमकां रिपेअर करना, कित्याक तेंचे कडेन लोड आहा म्हणटा तुमी, तो भायले मॅकॅनीक अटेंड करूं शकता हेका अशें कितें आहा? भायले मॅकॅनीक अटेंड करूंक शकता कित्याक खूब जाण मॅकॅनीक आशिल्ले जे सोडून गेल्या. ह्याच हॅरेसमेंटाक न्हू मॅकॅनिकाच्यान लोड सुरू आयिल्ल्या दिसा जर इतलो काम आसता स्कोप ऑफ वर्क तर सोडून गेल्या. सो ते भायर काम करता. पूण ओलाचे स्पेर्स भायर अवेलेबल नाशिल्ले. 3 दिसाच्या पयलीं ओला कंपनीन आतां अनावन्स केलें की यू कॅन टेक द स्पेर्स ऑनलायन अवेलेबल आसा, स्पेर मेळटले. आतां तातूंत खबर ना हे स्पेर पयलीं कशें मार्केटाक पावले, पयलींच कशें मेळ्ळे आनी कशें जालें. आणि एक अशेंच ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्लें एक ओला सो तेकाच लागले पार्ट येवपाक म्हाका एक 1.5 वर्स लागले म्हाका येवपाक तो पार्ट. आणि त्यांचो कॅश ऑन डिलिव्हरी आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू पे फर्स्ट
ओके मागीर ते एक डिस्पॅच करता बट थंय येता डिस्पॅच म्हणून बट म्हाका तो 1.5 वर्स लागलो एक पार्ट येवपाक ऑनलायन ऑर्डर केल्लो थ्रू सेम कंपनीच्यान पार्टी कंपनी एप ओला एकूच कंपनी काय आणि कंपनी अशी तुमचे नजरेन आसात ज्यो असे प्रॉब्लेम फेस करतात कितें जालां गोंयाक ज्यो सेल्स जाले आमी सगळे ओला युजर्स आनी जालां कितें गोंयाक जर तुमी खंय तरी पळयलो जाल्यार ओलाच सेल्स जाल्या जर एक तुमी एक खंय तरी एक एरिया चूज केले 100 EV आसा जाल्यार 100रांतलो 60-70 ओला आसा इतलो तेंचो सेल्स वाडला की बाकीचो जो स्पोर्ट्स आसा तो कमी आसा बाकीचे ते युजर्स आसा तांच्यो कंप्लेन तरी आयकना ना सो आय थिंक तेंचे लायफ बरें वता आसतलें तेंकां सपोर्ट मेळटा आसतलो तेंच्यो कंपनी तितल्यो कमी सेल्स जाता आसतलो त्या कंपनीक परवडटा आसतलें तितल्या युजर्सांक हेल्प करपाक हांगा फक्त सेल्स चल्ला सपोर्ट तांचो ना सो फक्त मे बी म्हाका दिसता गोंयाक ओला युजर्सूच त्रासांक पडले आसतले थँक्यू